येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. एका महिन्या भितर व्हावलो दुरुस्त केल्लो मडगांवचो रस्तो. रस्त्याच्या दर्ज्याविशीं थळाव्या लोकांनी उपरासला प्रस्न. सजावटीच्यो वस्तू आणि माटोळेच्या सामानान सजल्यात गोंयभरचे बाजार. हिसपा भायर वाडला माटोळेचे सामान, तरीकय लोकांची उमेद कायम. गोंयान 12 सप्टेंबरा मेरेन पावस सक्रिय. नुस्तेकारांनी वच्चे न्हू खोल दर्यांत. हवामान खात्याची शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मार्गदर्शक सुचोवण्यावेल्यान युटर्न घेवपी सरकाराचेर गोवा फॉरवर्डान उतरांचे फार पेटयल्यात. सरकाराच्या बेजबाबदारपणाक लागूनच खणी परतून चालू जावंक नाशिल्ल्याचो आरोपय तांणी केलो. दुसरे वटेन काँग्रेसी वांगडा युती करपाचेरय गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान भाश्य केलें. काँग्रेस कडेन युती करपाची तांची पुराय तयारी आसा, पूण आमच्या वांगडा युती करप की ना तें तांणी थारावचें. चवथी उपरांत युती विशींचें चित्र स्पश्ट जातलें अशें विजयान सांगलें. मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन पार्टी जेन्ना एकवट करपाक फाटीं फुडें येतात तेन्ना एक साहजीक आहा की गोंयचे जनतेच्या मनान प्रश्न जातलो वेदर हे लोक खरेंच सिरियस आसात काय ना. ते कोण सिरियस आहा म्हणून ऑपोजिशन खरेंच ह्या गोंय विरोधी सरकाराक काडून उडोवपाक आनी एक गोंयकारवादी सरकार घडोवपाक सिरियस आसा काय ना हो प्रश्न जाता. सी द अलायन्स बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द काँग्रेस पार्टी. आमी कितें सांगपाचें आहा तें सांगलें. चवथ पोस्टपोन जायना काँग्रेसी खातीर. आयक चवथ म्हजीच न्ही आनी चवथ काँग्रेसीचीच न्ही आनी चवथ प्रमोद सावंताचीच न्ही, चवथ सगळ्यांची. ही चवथ पोस्टपोन जातली काँग्रेस अलायन्स डिक्लेअर करना म्हणून. चवथ कांय पोस्टपोन जायना. तांकां जर चवथ ते माननात, तांकां जर भोवसंख्य गोंयची जनता जेन्ना एक जाता ताजो फायदो घेवपाचो ना जाल्यार तांचे सिरियसनेस कितलें आहा हाजेर प्रश्न लोकांचे उपरासतले, लोकांच्या मनान प्रश्न उपरासतले आनी हाजें उत्तर तांचे कडेन आसपाक जाय. हांवें एक सांगिल्लें आहा तुका, हांव सिन्सियरली मागतां सगळ्यांक जे ह्या गोंय विरोधी सरकाराक उडोवंक सोदतात सगळ्यांनी एक जावचें. सगळ्यांनी. आय एम सेईंग नॉट ओन्ली काँग्रेस, एवरी वन हू इज कीनली इंट्रस्टेड टू डिफीट द BJP. आनी हाजे खातीर थोडे सॅक्रिफायस करचे पडटले. हे सॅक्रिफायस आमी आमचे वतीन करपाक तयार आसा. एके कडेन पर्यटन उद्देग गोंयांत नेटान चालू आसा, पूण दुसरे कडेन होच सरकार चवथी निमतान लोकांच्या घरांनी जावपी पुजेचेर मर्यादा हाडटा अशें विजयाचें म्हणणें. चवथी खातीर मार्गदर्शक सुचोवण्यो जारी जाल्या उपरांत रोखड्योच त्यो फाटीं घेतात. हाच्या वयल्यान सरकाराक गोंयकारांचें कितेंच पडून गेल्लें ना हें दिसून येता. तेन्ना लोकांनीच ताची जतनाय घेवची अशें विजयाचें म्हणणें. टुरिजम फूल फोर्सान हांगा सुरवात जाल्या. सरकाराची तकली कित्याचेर आसा ती कोणाक खबर ना, सरकाराकूय खबर ना. सरकार सकाळीं एक SOP काडटा, सांजची SOP यू टर्न मारता. असो शेणिल्लो सरकार, ह्या शेणिल्ल्या सरकाराच्या हातान आमचें लायफ, आमचें जिवीत गॅरंटेड ना आनी सेफ ना, सुरक्षीत ना. हाज्या खातीर चवथीची शुभेच्छा गोंयकारांक दितना आमचे पक्षाचे वतीन हांव आग्रह करतां की तुमचो जीव तुमच्या हातान आहा. सरकार तुमकां राखूंक शकना. फटाच करून तिसरी वेव जर आयली जाल्यार सरकारान सगळे कोवीड फॅसिलिटीज ज्यो डिसमेंटल केल्या, ह्यो कोवीड फॅसिलिटीज डिसमेंटल ज्यो जाल्या ह्यो करपाक आनी टायम काडटले. ते म्हणसर कितलेच गोंयकार लायव्स, गोंयची कितलेच जीव वतले गोंयकारांचे आनी ते सरकाराक पडचेच ना. खणी एका वर्सा पयलीं चालू जाता आशिल्ल्यो, पूण सरकारान योग्य पावलां उबारूंक ना अशें विजय म्हणटा. काल वेदांताची केस भायर पडल्या सुप्रीम कोर्टान. कितें म्हणलां जस्टीस चंद्रचुडान आपल्या ऑर्डरान कितें म्हणलां की सरकारान आज मेरेन मायनींग सुरवात कित्याक करूंक ना. मायनींग क्लाउड अल्वरेसान बंद उडोवंक ना.
ते म्हणटात मायनींग तुमी सुरवात कित्याक करूंक ना, हो मेस्ता ट्रिपी फक्त. कसल्यो ट्रिपी मायनिंगाच्यो ट्रिपी न्ही त्यो, लिगल मायनिंगाच्यो ट्रिपी न्ही. सो हांव मागता तें की फुडें गोंयची इकॉनॉमीचो जर फाटीचो कोणो मायनींग इंडस्ट्री, जाल्यार मायनींग सुरवात करपाक जाय लिगली मायनींग कशें सुरवात करतलो, मॅच फिक्सिंग करून न्ही, लिगली मायनींग सुरवात करपाक एक प्रॉपर लिगल प्लॅन आसपाक जाय आनीक बॅक्ड बाय लेजिस्लेटीव एक्शन. हें करपाक कोणेच कोण आडावंक नासलो. लॉकडावन करून तूं ट्रिपी मेजतालो तेन्ना हें करूं येता आसलें, कोणेच तुका आडावंक नाशिल्लो. तुका सुप्रीम कोर्टान दांडो मारचो पडलो की तूं कित्याक स्टार्ट करूंक ना काय म्हणून मायनींग. गोवा 365 खातीर पणजेच्या निरशाद शेख. दुरुस्त केल्लो मडगांवचो रस्तो म्हयन्या भितर परतून पावसाच्या उदकान व्हांवन गेलो. रस्तो करपी कंत्राटदार आनी उंचेल्या अधिकाऱ्यांनी हात मेळोवणी केल्ल्यानच अशे प्रकार घडटात. कित्याक तर उंचेल्या पदार काम करपी अधिकाऱ्यांचो तांचेर आशिर्वाद आसता खंय, सिओला वाज आनी सावयो कोतिनोन आरोप केला. अपघाता उपरांत मडगांवचो रस्तो दुरुस्त केल्लो, पूण सुमार 1.5 म्हयन्या उपरांत परतून हो रस्तो पावसाच्या उदकान व्हांवन गेलो. हाच्या वयल्यान रस्त्याच्या कामाचो दर्जो लक्षात येता. फाटले 1.5 म्हयन्या फाटीं गोवा 365 मडगांवचे रस्त्याची जी हालत जाल्ली ती हायलायट केल्ली आनी हांव हायलायट एक रस्तो तुमकां दाखयतालो तेन्नाच फाटल्यान म्हाका एक लायव्ह एक्सिडंट मेळिल्लो. त्या न्यूजा उपरांत मागीर ते ऑथॉरिटीक मातशी जाग येयली आनी तांच्यांनी मागीर मातशें टेम्पोवाक थंयसर तें काम केलें. आतां हांव हांगा अबाद फाग्या रोडाचेर आसा. ह्या रस्त्याचे अरावंड पळयलें जाल्यार 30 मिटर लांबी सारके अख्खो रस्तो खण आसा की रस्तो आसा तें कांयच कळना. आनी सध्या चवथीचे दीस आसा आनी फाल्यां परवा चवथ येतली आनी लोकांक आपले गणपती घेवन ह्याच रस्त्यांतल्यान घरा कडेन तो गणपती पुजेक लावपाक वचपाचो आसता. आनी त्या गणपतीक व्हरतना वाटेर कितें जायत बियत कांय सांगपाक शकना, कितें अशी एक रस्त्याची हें जाल्लें आसा. हांगातल्यान गाडी घेवन वता आसतना तुमकां दिश्टी पडटा, पयल्या फाटल्यान गाडी तुमी पळयल्यार ती फेरीबोटीन वतना फेरीबोट कशी हालता तशी गाडी हांगातल्यान हालता. तेन्ना हांव ऑथॉरिटी मागता की तांच्यांनी बेगींतल्या बेगीन ह्या रस्त्याची डागडुजी करची. तशेंच हांव हे गणपती कडेन मागता की तांकां एक सद्बुद्धी दिवची आनी हे रस्ते बेगीन मडगांवचे सगळे रस्ते जे अशे पाड जाल्ले आसा ते बेगींतल्या बेगीन सारके करचे. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकर. रस्त्याच्या कामाचो दर्जो बरो आसपाक जाय. रस्त्याचो दर्जो बरो आसल्यारूच रस्ते अपघाताचो आंकडो उणो जावपाक शकता, एडवोकेट सिओला वाज सांगता. सरकारी अधिकारी आनी कंत्राटदारांनी हात मेळोवणी केल्या, ताकाच लागून रस्त्याच्या कामाचो दर्जो बाबत आसा. नाजाल्यार दिल्ले मुजती पयलीं रस्तो पेड्ड्यार जाल्या उपरांतूय कंत्राटदाराचेर कसलीच कारवाय जाताना दिश्टी पडना, अशें सिओला वाज म्हणटा. Now, why this is happening? Why we have a contractor or contractors who are unable to give us a standard road? आमकां नाका व्हडलें आमकां एटलीस्ट मिनिमम स्टँडर्ड जाय. आनी मिनिमम स्टँडर्ड म्हणल्यार सेफ्टी is the minimum standard. You need not have something beautiful, but safety is the minimum standard. And year after year हो रस्तो अशेंच जाता, year after year. So not even 1 year worth of road we can have for the amount of money that is being spent. Now that is what is the problem. आणि केन्नाच एक टेंडराचे कॉन्ट्रॅक्ट घेवन पळयात. We have been able to see, we are fortunate we have been able to see. आणि तेन्ना पळोवपाक गेल्यार क्लॉजीसच ना, जे टर्मिनेशन क्लॉज आसता, जे डिस्प्यूट क्लॉज आसता ते क्लॉजच ना. So when there is a dispute, you can imagine it is impossible to get back the money, and that is how they are protecting whoever it is who is tendering, who is doing the tendering process, is protecting the contractor. So we want to say that this kind of leadership must end. This kind of hand in glove contractor and tendering process should end, because the consumer is king and the consumer is paying. So the consumer must get the worth of the road, and from now onwards I am hoping that people should come out and bring this to the notice of the leaders that we are done with all this substandard, pathetic, low quality work. Goa is a high quality place. We cannot have low quality roads. दर वर्सा पावसान रस्ते व्हांवन वतात. हाच्या वयल्यान रस्त्याच्या कामाचो दर्जो लक्षात येता. रस्त्याच्या कंत्राटा खातीर कितल्याशाच जाणांनी निविदा दाखल केल्ल्यो, पूण लोकांचे सुरक्षेचो मुद्दो कुशीक दवरून कंत्राट दिवपाचे प्रकार वाडपाक लागल्यात. ताकाच लागून वर्सां भितर रस्त्याची चाळण जाता, अशें सावयो कुतिनो सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. मारगांव जे रोड्स आसा हे पॉटहोल्स पळयले जाल्यार अरावंड मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल गार्डन हांगा आनी ऑल ओवर कितलेशे रोड्सांचेर आमकां दिश्टी पडटा की पॉटहोल्स पडून रोड सामके काबार जाल्ले आसा.
आमकां एक समजिकाय मेळना कित्याक जेन्ना एक हॉटमिक्साचें काम स्टार्ट करपा आसता त्या टायमार आमी पळयता कितें करून झगडटा ते हें करपाक लॉन्च करपाक सामकें स्ट्रगल जाता पूण जेन्ना रोड्स पेड्या जाता तो स्ट्रगल कित्याक दिसती पडना आमकां डिफरंट फॅक्शन आहा तांचे थंय नॅशनल हायवे हे जे रोड मेंटेनन्स जावं हॉटमिक्स आसा तातूंतूय जायते भाशेन करप्शनाचे एंगल्स आमकां मेळिल्ले आसा कित्याक दीस सेक्शन इज फ्रॉम नुवें टील पांजरगणी कुंकोली आनी ह्या हाजेर कितलेशे टेंडर जाता कितलेशे कोटेशन जातात पूण एक्चुअल काम आमकां दिसती पडना आनी इवन काम जे जाता ते सब स्टँडर्ड जाता आनी सब स्टँडर्ड जाल्ले कारणान हे भाशेन आमकां एवरी इयर रस्त्यार येवपा पडटा एक पावस सुद्दां जें काम जाता एक पावस कवर करना जाल्यार असलें काम जाय कितें आमकां जायती इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की कशे भाशेन कोटेशन काडटात कोण एक कॉन्ट्रॅक्टरा नांवान कोटेशन काडटा एक दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर काम करता आनी भायल्या भायर मागीर तें पेमेंटान अंडरस्टँडींग जाता हेजे आमकां जायते डिटेल्स मेळिल्ले आसा आनी आमी हाजेर सामके क्लियर कट स्टडी करताले आनी जाता ते भाशेन आमी हाजेर हें घेतलें एक्शन घेतलें लिगली कित्याक असले रोड परतून लोकांक हे भाशेन त्रास जावपा जायना सेकेंडली आतां गणेश चतुर्थी आमी बी एक सार्वजनीक गणेश उत्सव मनयता आमचे कोलमरड आनीक आमची हिंदुपांक भरपूर खबर आसा की जेन्ना गणेशाची मुर्ती व्हरता जाल्यार ते काळजी सामके काळजी घेवन व्हरपा पडटा कित्याक इल्लोसो देखून डॅमेज जावपा शिरी पडना गणेश मुर्तीक डॅमेज जालें जाल्यार ते एक वायट हें म्हूण दवरतात सो असले रोडार जेन्ना गणेश मुर्ती घेवन वयता जाल्यार तो खंयचेच हेजेर सेफ आसपाक शकता सो त्या कारणान आमी मागता की गव्हर्मेंटान PWDन जाता तितले बेगीन हे रोड रिपेर करचे आनी रिपेर करता ते लास्टींग अशें करचे परतून नेक्स्ट पावस पडलो जाल्यार ही हालत जावपा जायना ते भाशेन गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयाकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लोकशाय राजवटी भितर लोकांचो आवाज दामून दवरपाचो यत्न चल्ला, काँग्रेसीन आरोप केलो. काँग्रेस फुडारी आनी वावुरप्यांचेर जाल्ले लाठीचार्ज घडणुकेचो खर निशेध करीत हो प्रकार म्हटल्यार लोकशायेची हत्या अशें तांणी म्हटलां. चवथी निमतान मार्गदर्शक सुचोवण्यो जारी जातात आनी ही गजाल मुख्यमंत्र्याक खबर ना हाचेरय तांणी अजाप उक्तायला. चवथी निमतान मार्गदर्शक सुचोवण्यो जारी करतात आनी मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा उपरांत फाटीं घेतात हे कितें चल्लां? गोंयांत सरकार अस्तित्वांत आसा की ना? काय नोकरशाहाच सरकार चलयतात असो प्रश्न काँग्रेस म्हणयारात राजन डिमेलोन उपरासला. स्वतंत्र एक प्रश्न येतालो अंडर भारतीय जनता पार्टी लोकशाही धोक्यान हा काय म्हणून. या परिस्थितीत अशी दिसून येता की लोकशाहीचो मर्डर जाता, धोक्याचो प्रश्न तांणी घेतला. आता काल एक सरकारान SOP काढली रिगार्डिंग गणेश फेस्टिवल आणि शॉकिंग म्हणटा पळय ते SOPन एक अशें येयलें की द पुजारी द भट should not visit the houses. आणि सांगता म्हणून ती SOP विथड्रॉ केली आणि विथड्रॉ करता आसतना सीएमाक जे हांवें बायट आयकल्या सीएम सांगता दॅट एक्सपर्ट कमिटी ते SOP तयार केले. आता इथून 2-3 प्रश्न उभे जातात. SOP on such sensitive issue, on the greatest religious function that is celebrated by the majority community in Goa and respected by all people of all faiths. Expert committee is issuing an SOP without it being coming to the knowledge of the Chief Minister. The Chief Minister of Goa has to answer. Then the question is this government being run by the bureaucrats? Therefore, our demand, if that is so, then the demand of our opposition leader and our party president to the governor to sack this government becomes an added incentive to say that there is no ministry there. 2012 सावन खणींच्या विशयाचेर भाजपा सरकारान लोकांक फटयिल्ल्याचो आरोपय काँग्रेसीन केला. सर्वोच्च न्यायालयान खणीच्या विशयाचेर दिल्लो निर्णय म्हटल्यार भाजपा सरकाराच्या तोंडार पडिल्ले थापट आशिल्ल्याचें काँग्रेस म्हणटा.
फाटले 2 टर्माची इलेक्शनां काडून पळयात 2012 ते 2017. 2012तले 2017 म्हणजे फाटली 10 वर्सां आसा पळय. दर फावटी आणि दर इलेक्शनाक मायनिंग विशयाचें भांडवल जालां आणि ते असलें भांडवल जालां की अक्षरशः गोंयकारांक फूल केलां. बीजेपीन आणि सत्तेर असलेल्या सरकारान या मायनिंगाचें भांडवल करून अक्षरशः फूल केलां. काल जे डिसिजन दिला पळय सुप्रीम कोर्टान तो परत एक बरो ब्लो सरकाराच्या तोंडार दिल्लो आसा, सामको सणसणीत असो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. चवथ लागीं पाविल्ल्यान लोकांची नेटान तयारी चल्ल्या. माटोळी आनी हेर बाकीच्या सामानान बाजारपेठो सजल्यात. ह्याय वर्सा कोरोनाच्या सावटाखाला लोकांक चवथ मनोवची पडटली. देखून चवथी निमतान कोरोना व्हायरसाचो धोको लक्षात घेवन मडगांव पालिकेन मार्गदर्शक सुचोवण्यो जारी केल्यात. चवथीक माटोळेच्या सामानाक खूब म्हत्व आसता. माटोळेच्या सामानात रानांतली तरेकवार फळां, फुलां, भाजयो आनी हेर गजालींचो आस्पाव आसता. ह्या वर्सा माटोळेच्या सामानांच्यो किंमती मळबाक तेंकिल्ल्यो दिश्टी पडटात. हालींच पडिल्ल्या पावसाक लागून लुकसाण जाल्ल्यान ह्यो किंमती वाडिल्ल्याचे वेपारी सांगतात. तशेंच कोरोना महामारीक लागूनय लुकसाण सहन करपाचें कारणूय तांणी फुडें केलां. पयलीं सद्या आमकां लोकांक एक रिक्वेस्ट आसता की तुमी मास्क घालून आमचे फुडें उबे रावपाचें. कित्याक हो कोरोना काळ म्हणटकीर सगळ्यांनी आपआपल्या जिवाची काळजी घेवपाची. आनी आमी हो माटोळे बाजार घेवन बसलेले आसा हांगा. खंयच्यान हाडटा तुमी माटोळे? ही माटोळी सामान आमी बाणस्तारीसान हाडटात. जे आमकां होलसेल दिताले ते होलसेल कोण दिना रेटीर विकता. कित्याक तेंचो पावसान सगळो वेपार पेट्यार जाल्लो आसा. तेंचेच कडले खरेदी करून हाडून आमी मडगांव बाजारात पिपळा पेडा कडेन विकता. वर्ष पद्दती प्रमाणे आमी हो वेपार विकपा बसलेले आसा. लोक फूल ते पाकड्यान गिरायक करून आमकां आमचो वेपार सामको सोंपता. अशें वर्सा प्रमाणे गणपती बाप्पाची मर्जी आनी दामबाबा कृपेन आमी सगळो वेपार विकून आमचे खाली करून वयता. ते 3 दीस आमी बाजारात बसता. ह्या वर्सा गिरायक कशें आसा? ह्या वर्सा पोरू पेक्षा मातशें गिरायक खूब कमी आसा. सामकी डावन आसा. कित्याक लोकांक कोरोना काळांत कांयच ना न्ही लोकां कडेन कांयच ना. आनी पावसा लागून लोक ना बाजाराक. खूब कमी आसा लोक. आतां फाल्यां परवां पळोवपाचें 2 फाल्यांचो एक दीस मेन म्हणटा तो फाल्यांचो दीस. फाल्यां जर कितें गिरायक जालें जाल्यार आमचे हो वेपार काबार जातलो. चवथी निमतान गणपती विसर्जन सुवातांचेर सगळे तरेची वेवस्था केल्ल्याचे मडगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी आग्नेलो फेर्नांडीसान सांगले. तशेंच कोरोना नेमाक पाळो दिवन लोकांनी चवथ मनोवची अशें आव्हानूय तांणी लोकांक केलें. फुलां घालपाक आनी उजवाती घालपाक आमी थोडे कॉमन पॉयंट्स आहाय, विसर्जन पॉयंट्स आहाय ते आमी आयडेंटिफाय केले आनी थिंगा आमच्यो 10 कॉम्पॅक्टर आसतले. फुलां आहाय ती एक कडेन घालपाची आनी ड्राय वेस्ट आहा तो दुसरे कडेन घालपाचो. डोंट मिक्स इट. आनी आमचे मनीस आसतले थिंगा कलेक्ट करपाक. सार्वजनीक गणेश विसर्जन करता थिंगा. सो तशेंच सगळ्यांक मागता बरे भाशेन सेफ डिस्टन्स आनी हे चायनीज फायर क्रॅकर्स यूज नासतना वॉटेवर गव्हर्मेंटाचे गायडलायन्स आहाय. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्टाचेर हांवें एक डायरेक्शन दिलां की प्लास्टर ऑफ पॅरीस गणेश ते यूज करची न्हू म्हणून. सो सगळ्यांचे कॉपरेशन आनी सहकार केलें जाल्यार आमचो गणेश चतुर्थी बरी वयतली. सो आमी मातसो रिक्वेस्ट केला लोकांक ही फाटी कितें तरी फूड प्रोडक्ट्स कितें दिता जाल्यार जेवण दिता जाल्यार पत्रावळी करून दिवचेच म्हणून. पत्रावळी ऑलवेज सेफ आनी बॅग्स कितें क्लॉथ बॅग्स यूज करचेच म्हणून कितें आसना. सो आमी जाता ते भाशेन आमी सिंगल यूज प्लास्टीक वापरचो न्हय आनी वॉटेवर मायक्रॉन्स 50 मायक्रॉन्साचे बिलो आहाय ते डायरेक्शन आसा ती पाळची. वी शूड नॉट वायलेट द रुल्स अंडर प्लास्टीक एक्ट ऑल्सो. ही आमची माटोळी बाजार आहा तो वर्सा लोया मैदानात जातालो तो आमी दुसरे कडेन शिफ्ट केला आतां. आनी ती लोकांनी जे लोक कितें घेवपा येता ते बरे भाशेन मास्क घालचे, सेफ डिस्टन्स रावचें आनी बरे भाशेन आमचो आपलो मार्केटींग करचें अशें म्हणून हांव विनंती करता. आमी आज हांगा पिंपळकंटा हांगा थंय आसा थंय माटोळेचो बाजार वार्षिक पद्दतीन बघिल्लो आसा. पूण तांचे जे गिरायक जे हांगा विकपी आसा तांचे म्हणणें आसा की पावस आनी वत पडटा ताच्या खातीर तांकां थंय गिरायक कमी आसा. आनी तेंच्यांनी सांगलां की आतां जातलें म्हणून तांकां आशा आसा की आनी 2 दीस उरलेले आसा. तशेंच हांगा वार्षिक पद्दती प्रमाणे बाजार जसो भरता तसो बघिल्लो आसा. आनी कितें आसा ह्या वर्सान अशें लोया मैदानाचेर माटोळेचो बाजार भरतालो पूण लोया मैदानाचें ब्युटिफिकेशन काम चालू आसा त्या कारणां खातीर थंय बाजार भरूंक ना. तेन्ना तांकां आशा आसा की थंयसले लोक हांगा येवन तांकां गिरायक जातले म्हणून. पूण अजून पर्यंत तांकां जाय तशें गिरायक जावना अशें तांचें म्हणणें आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप थंयकर. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
आंबेली स्पोर्ट्स क्लब आणि SCC केळशी क्लबान अखिल गोय फुटसाल अजिंक्यपद सर्तीचे उपांत्य फेरयेत प्रवेश केलो. चौगुले एरेनाचेर ह्यो दोनूय मॅची जाल्यो. आंबेली क्लबान गोवावेल्लाक 8-0 गोलान हारायलो, जाल्यार SSC केळशी क्लबान पणजी फुटबॉलर्साक 5-1 गोलान हारायलो. प्रिस्टन रेगोन पयलो गोल करीत पणजी फुटबॉलर्साक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिल्ली. उपरांत SCC केळशी क्लबाक बरोबरी सादपाक 13 मिनटां वाट पळोवची पडली. तांच्या सूरज बहादुरान गोल केलो. उपरांत क्लॅसियो पिंटो, क्लुनेर परेरा, बॉसल वेगशान केळशी खातीर गोल केले. दुसऱ्या मॅचीत आंबेली क्लबान पुराय वर्चस्व राखले. सुरवेक रोनाल्डो परेरा आनी डॉमिनिक सुवारिसान दरेकी 2 गोल केले, जाल्यार सचिन पाटील, स्टीफन कुलासो, केविल आल्मेदा आनी लिंडन कार्दोजोन आंबेली आघाडी वाडयली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. बंगालच्या दर्यांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान 11 सप्टेंबरा मेरेन गोंयांत घोग्यांनी पावस पडटलो. चवथीच्या दुसऱ्या दिसा मेरेन मान्सून सक्रीय आसतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायलो. 8 ते 11 सप्टेंबरा मजगती गोंयांत वराक 40 ते 50 किलोमीटर ह्या वेगाच्या वादळी वाऱ्या सयत घसघशीत पावस रगतलो. वाऱ्याचो वेग वराक 60 किलोमिटरांचेरूय पावं येता. नुस्तें मारप्यांनी ह्या काळात खोल दर्यांत आपल्यो बोटी सोडच्यो न्हय, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवयात जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.